गोयच्या जायत्या वाठारांनी सोमारा राती कडेन जोगला सयत गडगड घालीत घोग्यांनी पावस पडलो। या वादळात जायत्या लोकांचे लुकसाण लेगीत जाले। पळयात कालच्या पावसाचे कांय खिणचित्रां। काल राज्यांत पावसान जायत्या वाठारांनी घालून घेतले, जायत्या लोकांचे लुकसाण लेगीत जाले। म्हापशा धुळेरांत पावसा सयत नेटान वारें घोळिल्ल्यान गुलमोहराचें झाड मुळांतल्यान हुमटून लायटीच्या खांब्यार पडलें आनी लायटीचो खांबो मोटरसायकलीचेर पडलो। सुखदेणी गजाल म्हळ्यार कोणाकूच दुखापत जाल्ल्याची बातमी ना। पळयात। जाल्यार आतां पळोवया मडगांवां जाल्लें वादळ। गोंयांत सेगीत कितलेशेच दीस जाले पावस पडत आसा, वांगडा गडगड आनी वाऱ्याचो लेगीत ताका सांगात मेळटा। असल्यांनी शेतकारांक मात जायतें लुकसाण सोंसचें पडलां। काल जाल्ल्या वादळान मोरजे मिरसांगाचे रोंपे आनी आंब्याच्या झाडांचें जायतें लुकसाण जालें, जाल्यार थोड्यांचे घरांचें लुकसाण जालें। आयकात तांचे उत्फुरके। खूप नुकसान झाली। ही पळय गारपा बिरपा पडली, कोणाचे पत्ते गेले, वादळ मोठं येयल्या त्या सायक्लोनाक लागून। सरकारान हेचेर मातशी ह्या घेवची, इन्क्वायरी घेवची, सर्वे करची आनी सर्वे करून हे करता पळय दिवची। राती सारकी 10:30 बी आसतले। हे पळय हे मोठे 2 खाणे व्हडले पडले ते दिसता। हे बघ त्वरांत गेली सारकी एकदम बरी लागता गेली। एकदम नुकसान जाल्लें आसा हे दिसता। हे पळय घुमवलेलें आहा। लागच्या टायमार कितें रवंक ना, सगळे पडले म्हणटले कोसळे। नाव रोशन शेडगांवकर। सरकार म्हणटा आमकां उद्योग करा, हो असलो उद्योग करून आमी मिरसांगो लाय तू, भाजी घाल तू आनी ही आतां वयर चड तू। हेतून आतां कांयच ना ह्या रोप्यांनी। पयलीं शाप गेला म्हणून वखाद मारलो, आतां ह्यो वारो पावस इलो आनी ह्या शापत गेला। हेतून मी खाणीभर मिरसांग करी म्हटल्यार हेतून म्हाका आतां कांयच ना। हेतून काय तरी सरकारान आपलो उपाय काडपाचो आनी म्हाका काय आपला दिवपाचा। शेती आनी ह्या करते सारखी लुकसाण अदमास कितकी जाली तुका? हे लुकसाण म्हाका शापत जाली। म्हाका जाल्यार पटभर सुद्दां मिरसांग मेळांक ना आनी हे म्हाज्या पोरसाची अशी वाट लागली। हे शकरुणान सगळा गेला, ती वय गेली, हे खूड गेले, वाली गेले, सगळे खूड बीड सगळे हे पडले। वालीचे हे सगळे पडून गेले, हे सगळे पडून गेले आनी अंदू म्हाका मिरसांग येना आनी काय ना। कसो मी धंदो करूंक घेऊ? काय म्हणना सरकार सांगता धंदो करा, शेती करा। शेती करून हेतून काय म्हणून म्हाका आमकां मेळटलें? ही आतां मिरसांग मी लायली, सगळी म्हाजी मिरसांग गेली आनी हो वारो पावस इलो आनी तेतून छाप गेली। कांयच ना। हे बघ हे आतां मी इतके आतां सारा मारले, एक पोती सारा हाडलं, 5 तरेचा सारा हाडून घातलं आनी हेतून ह्या रोप्यांनी म्हाज्या कांयच ना। मी सारे कितें सबसिडी बी सरकार कितें कांयच म्हाका मेळना। सारे कशे पडटा तुका? सारे 100 रुपया 35 रुपया खूप म्हारग हाडून घातले। 5 तरेचा सारा हाडून घातले पूण हेतून कांयच उपयोग म्हाजो जालो ना। इकते हाडले परवडटले पूण हे तुमकां लुकसाण जाल्लें। इकते हाडलेले जाल्यार मी सुखी आसतले आसले, म्हटल्यार ही म्हाका लुकसाण जाल्ली आहा। हे सरकारान काय तरी हेतून म्हाका काय तरी आपला समाजपाचा।
जाल्यार काणकोण कुसकें खोतीगांव वाठारांत लेगीत कालच्या वादळाक लागून लोकांचें जायतें लुकसाण जालें. आयकात. काल पुराय गोंयभर जोरदार पावस आनी वारो सुरू जालो, पूण काणकोण तालुक्यात तसो पावस पडलोच ना. पूण ह्याच काणकोण वाठारांत बऱ्याचशा कडेन जोरदार वारो आयलो. तातूंतलीच एक घटना म्हणजेच खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या कुसके ह्या गांवांत एक प्रकारचें वादळ स्वरूप वारें आयलें आनी ह्या वाऱ्याचेर बऱ्याचशा जाणांनी अशा पद्दतीन घरा मुखार घायिल्ल्यो शेडी, पत्र्याच्यो शेडी पुरायपणान त्यो उखलून अशा तरेन घराच्या छपराचेर उलटे पडलेले आसा आनी कांय कडेन सिमिटाचे पत्रे पडून पूर्णपणे ते फुटून गेल्या. एकट्याच्या घराचेर मोठें झाड पडून घर मोडून पावल्या. त्याच बरोबर हांगासर लोकांनी केल्ली मिरसांगाची लागवड पूर्णपणे झडपून गेल्या, काजू झडपून गेल्या, आंब्याचे झाडाची तर सामकीच विठंबणा जाल्ली आसा. निरपणस कितल्याशाच जाणांचे झडोन पिड्यार जावन गेल्ले आसा. अशा पद्दतीन संपूर्ण ह्या जर खोतीगांवांतल्या कुसके ह्या वाठारांत जर पळयलें जाल्यार ह्या एकूच भागान टोटल एक प्रकारचें वादळ आनी वावटळी अशा पद्दतीन हो वारो सुरू जाल्ल्यान भरपूर प्रमाणात नुकसाण जाला. ह्या विशयाचेर आमचे काणकोणचे डिजास्टर मॅनेजमेंटान कटाक्षान लक्ष दिवन प्रत्यक्षान येवन ह्या हाची चाचपणी करून ह्या लोकांक जाता त्या पद्दतीन आदार दिवचो अशें ह्या लोकांची मागणी आसा. रातच्या अकस्मात मरे वारो येयलो, भरपूर मोठो वारो येवन सोमते पत्र बित्र ते हें घायिल्ले पळय हें केलें तेका शेडी वयल्यान तें बी सगळें उबोन ते सकयल्यान एक हें केल्लें शेडी घायिल्ली ती गेली आनी तो हें घर आहा हेवटसान एक ते घराचेर पळयल्यार तें सामकें डेंजर आसलें. ते घरा नळे बिळे सगळें फुटून वयता आसलें. पूण असो वारो येयलो की सोमतें कांयच हें ना ते पळय हेवटसान सगळें फुडून उडयलां, सगळें गेलें मोडून. गाडयो आसल्यो 2 पोना, ते गाडयो बी बरें सेफ जाले तरी. थांबून आसतना वारो सारको 5 पर्यंत वारो चालू आसलो. 2:30 कितल्यां स्टार्ट जालो, पूण तेजे पयलीं 9 स्टार्ट जाल्लो, पूण तितलो मोठो नासलो आनी मागीर एकदम मागीर बंद जावन रातचो 2:30 परतून स्टार्ट जालो. आनी ह्या गांवांत आनी कितें कितें कोणाचें नुकसाण जालां? हय, कांय लोकां आनीक गेले आहा खूब जाणांचें. तें पळय थंय एक शेड घायली ती सोमतीच पळटी जावन त्या घराचेर पडून आसा. आनी आतां पळय ते आमगे बेश्टी खोप कशी लाकडाची केल्ली ती पत्र घालून ती गेला. हे आंब्याचें कलम लागल्लें तें कंप्लिटली सगळीं सकयल तोरां. निरपणस आसा थंय, हो एक निरपणस लागलो, सगळे निरपणस सकयल पडले. थंय आनी एक कलम आहा आमगे आंब्याचें, तीं सगळीं हें भरून हाडून दवरला पाटे भरून, सगळें पोनान पण. रातचो 2 सुमार भरपूर वारो येयलो आनी पावस, तेका लागून आमी न्हिदले आसतना आमकां तें कांयच कळ्ळें ना. आनी सोमतो आवाज, पत्र्याचो आवाज कितें उडून वयता म्हण कळना आनी कितें जाता म्हण कळना. इतलो सामको पावरफूल वारो सामको. तेका लागून मागीर लायट घेवन जर भायर जाल्यार घराचेर रूख पडलो आसा आनी लायट बी कांयच ना, सोमतो काळोख सगळ्याक. तो ते हाडी पडपाचो कसो हे हाडी पडलो म्हण तें आमकांय कळ्ळें ना. सध्या आतां अंदाजे नुकसाण सुमार कितलें सुमार जातलें? सध्या 10,000 नुकसाण आसा तेका स्टेटमेंट करपाक. सगळें हें पळयता जाल्यार. गोवा 365 खातीर म्हापशां, पेडणे, काणकोण, मडगांवच्यान संदीप कामुलकार, देविदास गांवकार आनी संदीप तुयेकार.